आयजूच पावस पडला म्हणटा आनी आयजू उदक भरलें म्हणटा पयल्याच पावस. याची उदक सोडीमुळे त्या मोडत उरताले ना म्हणजे खोळ्यो काडूंक ना क्लीन करूंक ना म्हणून भरलं. तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हें मेन जे ओल्ड बस स्टँड आहा आनी वरभर पावस पडला आनी परिस्थिती पळयात उदक कशें भरलां तें. आनी लोक हांगासर भाजी विकपी जावं फुलां घेवन बसतात आनी तेंचें म्हणणें आहा की ही गटरां जी आहा ती क्लीन करूंक ना आनी सगळ्यांनी जे बिल्डिंगेचे वेस्ट आहा ते गटरांनी सोडले कारणान गटरां सगळीं चॉकअप जाल्या आनी हें पळयात उदकाची परिस्थिती कशी जाल्या ती फाटल्यान. आनी हे जो पेट्रोल पंप आहा बस स्टँडाचेर ते सायडीकूच हें उदक भरलां ह्या पद्दतीन आनी लोकांक येवपा वचपाक भरपूर त्रास जाल्या. आनी म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन बेगोबेग हांगा दखल घेवन हेजेर कितें तरी सुटाव काडूंक जाय. ना जाल्यार सपोज जर कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार हांगासर आमी म्हणटा की बुट्टी येवपाची आनी हांकां मुनकारांक बसपाची सुद्दां सोय आसची ना आनी सगळ्या दुकानांनी उदक भरोन सगळी लोकांची लुकसाणी जातली. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू.